फेस्टिवल ऑफ लायट्स ही स्पर्धा आमकां फुडें व्हरची पडली. म्हणजे तारीख जी 29 फायनल केल्ली ती आमी फुडें व्हरता. कित्याक रेन गॉड जो हांव केन्ना सकला म्हणजे पावस धाडीत तें जावंक जायना. 29 पावस दाखयता अशें वेदर फोकास्टाचेर आमी पयल्लो आहा. तियात्राचेरूय दाखयता आनी त्या खातीर आमी स्पर्धा चिंतली की ह्या फावटी फुडें व्हरया आनी ही स्पर्धा आमी 9 दवरलेली आहा. सगळे पार्टिसिपंट्स गोंयभरचे पार्टिसिपंट्स येता, आपलो आपलो आकाश कंडील घेवन येता. तेणी येवचें अशें मागता आनी जे स्पर्धेक आमी दवरलेले आहा की 4000 आकाश कंडील येतले. ते ह्या फावटी 4000च आसचे, 4000 वयरूय आसचे. आमी 4000 वयरूच बल्ब घालून दवरतले रेडी. तुमी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करचें आनी ही फेस्टिवल ऑफ लायट्स बऱ्या मोठ्या दबाज्यान मनोवया. आनी आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान त्या स्पर्धेक येता म्हणून आमकां सांगलां आनी सगळ्यांक आमी गोंयकारांक थिंगा वेलकम करता. बरो व्हडलो स्टेज प्रोग्राम आसतलो. तितून आमचे लोकल आर्टिस्ट जे आमचे गोंयचे कलाकार आहा, गोंयचे स्टेज परफॉर्मर्स आहा, डान्सर्स आहा, ट्रेडिशनल डान्सर्स आहा, हे सगळे थिंगा स्टेजीचेर परफॉर्म करतले. तितून वेगवेगळे स्टेज प्रोग्राम आसतले, रायट फ्रॉम यूथ, यंग बॉयज एंड गर्ल्स टू द एल्डर्स. सो हेचो आस्वाद घेवपाक सगळ्यांनी येवचें आनी अनेकदां सगळ्यांक हॅप्पी दिवाळी म्हणून एडवान्सान म्हणटा. आनी 9 विदावट फेल पर्रा गांवांत मेन रोडाचेर ह्या आमच्या फेस्टिवल ऑफ लायट्स आकाश कंडील स्पर्धेक सगळ्यांनी येवचें. थँक्यू. वेलकम टू ऑल आवर brothers and sisters from the press media. ते सगळे बोरीकार तशेंच गोंयभरचे जे भाव आनी भयण. आमी पार्रा सिटीजन्स फोरम एसोसिएशन दर एका वर्सा फेस्टिवल ऑफ लायट्स, द वर्ल्ड्स लार्जस्ट गॅदरींग ऑफ आकाश कंडील्स, ही स्पर्धा आमी पर्रा गांवांत मनयतात. आनी दीस इयर we are holding it, organizing it for the people of Goa for the 10th year. आमचो 10वा वर्स जावन आहा. This will be our 10th anniversary of the Akash Kandil competition presentation. Due to unpredictable weather in Goa, we have decided to reschedule our competition, which was to be held on the 29th of this month. 29th हो competition जावपाक आशिल्लो, तो आमी reschedule केल्लो आहा. And the new date is 9th of November 2024. This will be after Diwali. तरी हांव मागता दर एका गोंयकाराक, खास करून आमचे युवक भाव आनी भयण, as we have kept this tradition of eco-friendliness, sustainable growth and development within our village. We fight for eco-tourism, we fight for eco-friendly projects, we fight for eco-friendliness in society. And let us keep this culture and tradition of being one with nature. आनी जाता तितले आकाश कंडील म्हाका दिसता घरांनी जावपाची गरज आहा. इको फ्रेंडली तरेन आमी कितें करपाक जाय. वी हॅव टू युटिलायज सस्टेनेबल मटिरियल्स एंड दीस इज द मॅसेज वी वॉन्ट टू गीव ईच एंड एवरी गोवन. तशेंच आमी सगळे गोंयचे भाव आनी भयण, एज वी हॅव कम अप इन सोसायटी एज वन बीग फॅमिली. आमचे हिंदू भाव आसूं, क्रिस्तांव भाव आसूं, मुस्लीम भाव आसूं, दर एका धर्माचे भाव आनी भयण आसूं. एज वी हॅव सेलिब्रेटेड आवर फेस्टिवल्स with strong unity, a sense of togetherness,
and with a sense of love, let us continue this tradition, ही परंपरा आमी चालू दवरुया. And let us not forget that we are first Goans. We are Goans by heart. आणि गोंयकार कोण पळय ते आमीच एक भारत देशान. वी हॅव अ स्पेशलिटी. ही स्पेशलिटी आमच्या फेस्टिवलांनी आमकां दिसती पडटा. हीच परंपरा धरून फेस्टिवल ऑफ लायट्स, व्हडली दिवाळी जी आमी मनयतात 9 तारखेर 9th of November. तुमी सगळे पर्रा गांवांत येवचे आनी हो मोग, हो उजवाड आनी गोंयची गिरेस्तकाय सगळ्या फुडल्यान तुमी दवरचें म्हणून तुमचे कडेन मागता. थँक्यू.